आयज पणजेचे बायपोल इलेक्शन आसा आनी आतांच मतदान चालू जालां. आमच्या संघटक आसा बाब आयचो कॅन्डिडेट सिद्धार्थ कुंकळ्ळेकर, पळया तो कितें उलयता तो. आनी ताका विचारलें आतांच ताणें मतदान केलां आनी तशेंच सुभाष वेलिंगकार जे आसले सकाळीं तांकां आमी मेळून ताजी भासाभास करुया. पळोवया आतां कितें सांगता तें. हे आयचें आख्खें मतदान तुमकां RTXाचेर पळोवंक मेळटलें. पळयत रावात RTX. 100% कॉन्फिडंट आसा. पंजान सनाच BJP येयला, सरकाराकूय आज येता, वाराणसी येता, गोंयभर बाकीचे जे वोटींग जाला 23 तारखेक आमकां कळटलें. आनी त्या कॉन्फिडन्सान हांव उलयता. आमच्या लोकांनी खूब काम केलां. वी हॅव हॅड अ व्हेरी गुड कॅम्पेन, व्हेरी पॉझिटिव्हली वी हॅव लेड द कॅम्पेन. त्या खातीर हांव 100% शुअर की व्हेरी पॉझिटिव्हली हांव सांगूंक शकता BJP येता. कॉम्पिटिशन टफ आसा एवरी इलेक्शन इज अ कॉम्पिटिटीव इलेक्शन. ओके. सो सगळ्या इलेक्शनान कितें आसल्यार कोणी वर्क टू विन. दॅट इज वॉट वी आर डुईंग. What is that important thing that you see as far as the election is concerned when you talk about your party? Is it the confidence of your voters or what? Confidence of our people because of the work that the party has done. सरकारान जे काम केलां पळय त्या खातीर लोकांक कॉन्फिडन्स आयला. आयज पणजेचें मतदान चालू जालां आनी कितें तुमकां दिसता एज फार एज यू हॅव कॅम्पेन? म्हाका दिसता आज परत एक हिस्टॉरीक टर्नआउट जातलो. फाटल्या वेळार 2017 जेन्ना आम आदमी पार्टीन कॉन्टेस्ट केल्ले फेब्रुवारीन तेन्ना 17,500 वोटर भायर सरिल्ले. ह्या वेळार थोड्यो सुटयो बिट्यो आसा, थोडे लोक कमी आसा, तरी पूण आय एक्सपेक्ट अ व्हेरी हाय टर्नआउट. आनी लोकांनी ठरयलां की फाटल्या 2 वर्सांची जी नाटकां तांणी पळयलीं राजकारणाच्या नांवार ताच्या खातीर गव्हर्नन्स कांयच जालें ना. पणजेन तरी जे इतलीं वर्सां जे मुद्दे आसा ते तशेंच उरल्या आनी हे धाकटे मुद्दे आज पणजेकारांच्या सगळ्यांक व्हडले मुद्दे जाल्ले आसा. आनी फाटल्या 4 दिसांचे तुमी जर कॅम्पेन पळयल्यार ह्या मुद्द्याचेर कोणेच काय उलोवंक ना. फक्त नाटकां चलिल्लीं आसा. कोण म्हणटा आपल्या गाडयेचेर बाटली मारली, कोण म्हणटा आपल्या केशींच्या चलयेक किडनॅप केलो, कोण म्हणटा आपल्या फॅमिलीन जो प्रायवेट ड्रामा जालो तो आपूण पब्लीक करतलो. तर पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीस. पणजेकारांक वाजेल्ले आसा असल्या नाटकांनी. पणजेकारांक आपली गार्बेज काडिल्ली जाय, आपले रस्ते सारके केल्ले जाय, फुटपाथ सारके केल्ले जाय, आपल्या घरान वॉटर सप्लाय जाय, इलेक्ट्रिसिटी जाय, सांतिनेज क्रीक साफ केल्लो जाय, पार्किंग जाय. हे मेन जे इशू आसा ह्या आदाराचेर लोक आज मत मारतले. आनी आज हे इश्यूज सॉल्व करपाक फक्त एकूच पार्टी आसा जी फक्त हांगा नाटकां करपाक येवंक ना, पयशे करपाक येवंक ना, लोकांची कामां करपाक आयल्या आनी ते आम आदमी पार्टी. म्हजें नांव सांगतालो, पार्टीचें नांव सांगतालो, तें काम सांगतालो. तर तरी पूण 2000 लोकांनी विश्वास करून मताक नव्या मनशाक मत केलें. आज जेन्ना डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक गेलो तेन्ना लोक म्हाका वळखताले, योर वाल्मिकी घोष, आनी आपले मुद्दे सांगताले कितें ते. एंड दे ट्रस्ट आम आदमी पार्टी टू स्टे लॉयल टू देयर वोट एंड टू सॉल्व द इश्यूज. My name is Sandeep Shah and I've come here to manage both the votings for the Lok Sabha as well as the Panjim Assembly. It was a need of an hour this time that we wanted Panjim to be in a safe side on a progressive and on a development side, as well as on the Lok Sabha we wanted to see Mr. Modi as a Prime Minister. From where you are from? I've come all the way from Dubai just for this elections.